गलिलेया दर्या आसा आनी ताका हेर दोन नांवां आसात. तिबेरियस दर्या अशेंय म्हणटात आनी गेनेसरेत दर्या अशेंय म्हणटात. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें तें नांव गेनेसरेत. हो दर्या म्हणजे चारूय वाटांनी भूंय आसा, मदेगांत दर्या. लांबाय 20 आनी 1 किलोमीटर, रुंदाय 13 किलोमीटर आनी हेर दर्या परस सुमार 680 फूट तो पोंदा आसा, खोल आसा. आनी ह्या दर्यान इस्रायलचो लोक मासली धरतालो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू कफेर्नाउमांतलो आतां दर्या देगेर आयलो आनी थंयसर ताणें व्हडीं पळयलीं आनी खारवी रांपणी धुताले. तांतलें एक व्हडें आसलें सिमांवाचें आनी जेजू ताचेर चडटा आनी तडितान मातशें पयस व्हरूंक ताका सांगता. आनी व्हड्यार बसून जेजू लोकांक शिकयता आनी उपरांत तो पेद्रूक म्हणटा, आतां तुजें व्हडें खोल दर्यान काड आनी मासली धरूंक तुजी रांपण घाल. सिमांव ताका म्हणटा, रातभर गुरुजी आमी काम केलें, आमकां कांयच मासली पडली ना, पूण तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव रांपण घालतां. आतां पेद्रून म्हणूंक जाता आसलें, तूं कोण म्हाका सांगपाक? हांव खारवी, म्हाका खबर आसा खंय नुस्तें धरूंक जाय, जाळ खंय घालूंक जाय, मासली कशी धरूंक जाय. तूं कोण? तूं सुताराचो पूत, तुका हाचें कितें खबर आसा? तूं वचून सुताराचें काम कर, अशें सांगूंक जाता आसलें न्ही. तें ताणें सांगलें ना. जेजूच्या उतराक पाळो दिवन ताणें रांपण घाली आनी आमी आयकलें इतली मासली पडली. मागीर ती पेद्रू बरोबर ताचो भाव आंद्रू आसलो आसतलो आनी हेर कोण आसले आसतले. तांकां ती जाळ ओडून हाडूंक जालें ना. तांणी कुशीन आसल्या भागीदारांक म्हणजे जुआंव आनी जुआंवचो भाव जाकोब तांकां आपयलें आनी तांणी एकठांय मेळून जाळ तोडीक हाडलें आनी दोनी व्हड्यांनी मासली इतली भरली व्हडी बुडता अशी जाली अशें आमकां आयच्या वांजेलांत आयकूंक मेळ्ळें.